नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। स्कुलांनी कमीत कमी 220 शिक्षणिक दीस करपाचे शिक्षण खाते, बोर्ड, मुख्याध्यापक आणि प्रिन्सिपलांमदी बऱ्यापैकी एकमत। 10वे-12वेच्यो परीक्षा बरोबर, स्कुलांक समान कॅलेंडर अंदू सावनच। गोंयच्यो रिटेल फार्मसी बंद, फार्मसीच्या धंद्याची मार्जिन देंवता म्हणून देशभर बंदाचो उलो। रिटेल फार्मसी उद्योगांत FDIक विरोध, गोंयच्या बंदाक फार्मसीचो मोठो प्रतिसाद, हॉस्पिटलांतले फार्मसींनी गर्दी। गोरवा मासाच्या प्रस्नाचेर उच्च न्यायालयांत घालतले फेर याचिका, गोंय मास प्रकल्पान सुरू केली हालचाल, प्रकल्पाक बाजू मांडपाक दिनासतना निर्बंध, लिंडन मॉन्टेरोचो आरोप। मुंबई बॉम्बस्फोट माळेंतलो आरोपी अभिनेतो संजय दत्ताक 3.5 वर्सां वचचो पडटलो जेलींत। सुप्रीम कोर्टान फेरविचार याचिका मारली भायर, संजय दत्ताक 16 मायाक जेलींत जावचो पडटलो हजर। आनी खेळामळार मणिपूर BMS पंगडान जिखली भारतीय नायकी मँचेस्टर युनायटेड प्रीमियर लीग। फायनलीत मुंबई AFCक मारले 5-8 4 गोलांनी। खबरो विस्तारान। स्कुलांनी कमीत कमी 220 शिक्षणिक दीस आनी 195 शिकोवपाचे दीस करपाचे शिक्षण खातें, बोर्ड, मुख्याध्यापक आनी प्रिन्सिपलांमदी बऱ्यापैकी एकमत जाला। शुक्रारा परवरे बसका जाली। 10वी आनी 12वेच्यो परीक्षा चड करून एका बरोबर जातल्यो। अंतर्गत टेस्टी, सेमिस्टर, सुटयो, खेळां कार्यावळी स्कुलांक एकाच वेळार घेवच्यो पडटल्यो। समान शिक्षणीक कॅलेंडर अंदू सावनूच लावपाचें शिक्षणीक खातें, शिक्षण मंडळ आनी सरकारी पावड्यार जवळ जवळ थारलां अशें सुत्रां सांगतात। कांय दिसांत तशें परिपत्रकय स्कुलांक वतलें। गोंयचे सगळे स्कुलाचे वर्सुकी कॅलेंडर एकसारखे करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। हे फाटभुंयेर शुक्रारा परवरे शिक्षण खात्याचे मुखेल कार्यालयान बसका जाली। स्कुलांचे वर्सुकी शिक्षणाचे दीस कमीत कमी 220 आसचे म्हूण सरकारान मार्चान स्कुलांक परिपत्रक काडिल्लें। पूण हें अनुचान करचे काय फुडल्या वर्सा सावन हाचेर कांय स्कुलांनी अडचण उक्तायल्ली। शुक्रारा जाल्ले बसकेन शिक्षण खात्याचो संचालक, शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष, हायर सेकंडरीचे प्रिन्सिपल आनी स्कुलांचे हेडमास्तर आशिल्ले। स्कुलां कमीत कमी 220 दीस चलची, तातूंत 195 इन्स्ट्रक्शनल दीस आसचे हाचेर बरेपैकी एकमत जाला म्हणपाचे अनिल पवारान प्रुडंटाक सांगले। आयच्या हेजे प्रमाणे आमी 195 डेज इन्सिस्ट करतात, तांकां इन्स्ट्रक्शनल डेज म्हणून, आनी 220चे मिनिमम 220 दिवस वर्किंग डेज म्हणून। अशी एक आमकां ट्रेंड दिसलो की आपले हे डिस्कशन जाता एक आमचे ऑफिसर बी आशिल्ले, अशें दिसलें की सगळ्यांची सहमती आसा की आमी एक व्यवस्थीत कॅलेंडर तयार करपा जाय, आनी थोडे तेतूं भितर जो कितें आमी मांडलात तेतूं भितर मात्र आपले सजेशन सुद्दां पळोवन घेवन कितें तरी मातसो सादारण चेंजीस करचे उरले, एक फायनल डॉक्युमेंट्स तयार करचो अशी एक डिसिजन घेतिल्लो आसा। आनी ताका लागून ही आमी ज्यो इनपुट्स आमकां आयिल्ले आसात ती स्टडी करून आनी कशी आमी ती भितर घालूंक शकतात ती करून घेवन आमी एक डॉक्युमेंट तयार करतले आनी तेन्ना गव्हर्मेंटाक धाडटले फॉर द एप्रुवल। स्कुलांच्यो परीक्षाच न्ही, हेर अंतर्गत सेमिस्टर, टर्म, टेस्टी, खेळा कार्यावळी, सुटयो हे सारकेल्यो गजाली एका वेळार आसच्यो हे खातीर शिक्षण खात्यान वर्सुकी शिक्षणीक कॅलेंडर तयार करपाक सुरवात केल्या। शुक्रारा जाल्ले बसकेन हे कॅलेंडराचेर चर्चा जाली। 10वी आनी 12वेच्यो परीक्षा एका बरोबरूच घेवपाचे थारता। हे बसकेन चर्चा जाल्ल्या मुद्द्यांचेर शिक्षण खातें रिपोर्ट करून सरकाराक धाडटले आनी फुडले 4-5 दिसान हे कॅलेंडराचेर अशीच परत बसका जातली। ते बसकेन स्कुलांचे वर्सुकी कॅलेंडर थारतले। मात हे कॅलेंडर हेच शिक्षणीक वर्सा सावन काय फुडल्या वर्सा सावन लागू करचे हाचेर अजूनय विचार चल्ला। मात मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण समान शिक्षणीक कॅलेंडर अंदू सावनूच चालीक लावपाचे शिक्षण खातें, शिक्षण मंडळ आनी सरकारी पावंड्यार जवळ जवळ थारला। रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर।
गोंयच्यो सगळ्यो रिटेल फार्मसी शुक्रारा बंद दवरल्यो. फार्मसीवाल्यांच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण देशभरांतले कॅमिस्ट अँड ड्रगिस्टांचे संघटनेन बंदाचो उलो मारिल्लो. गोंयच्या बंदाक चडशे फार्मासिस्टांनी प्रतिसाद दिला. सकाळ सावन फार्मासी बंद दवरल्यो. फार्मासी उद्देगांत थेट विदेशी गुंतवणुकीकूय संघटना विरोध करतात. भायल्यो फार्मासी बंद आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांतल्या फार्मासींनी गर्दी पडली. मात 5 वर्सां वखदांचो वेवसाय करतल्यांक फार्मासिस्टी मान्यताय दिवपाचेर तांचे मदीं एकमत ना. तातूंतलो एक डिमांड सामको आमकां खटकता. तो डिमांड असो आसा की जो फार्मसीचो मालक आसा तो 5 वर्सां जर ताचो एक्सपिरियन्स आसा जाल्यार ताका फार्मासिस्ट करचो, क्वॉलिफायड पर्सन करचो. हे एकदम मातशें विचित्र डिमांड आसा आनी खूब अयोग्य आसा. सो ते आमकां अजिबात पटना, आमच्या तत्वाक ते अजिबात पटना. हांव सकाळच्यान वखदां खातीर भोंवत आसा. म्हाका कांय वखदांच मेळूंक ना. सगळे फार्मासी आयज सगळे म्हणजे सगळेच फार्मासी आयज बंद आसा. फायनली हांव हिंदू फार्मासीन येयलो. वखदां गेल्लो हांगासर वखदां आयज फार्मास बंद आमकां तातूंत सारकी म्हायती नासली आनी थोडे अशी वखदां आसात की ती दुसऱ्या फार्मासीनी गावनात, हांगाच गावतात. ताका लागून दुसऱ्या फार्मासीन वचून कांय फायदो जायना आनी खुबशे अशी लोकांची गैरसोय जाल्लेली हांगासर आनी लोक सकाळच्यान येवन हांगासर रावन परत गेलेले आसात वखदांक लागून. आमी फार्मासी जुवा मिनेझीस आयज सिन्स ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट एसोसिएशनान बंद दवरपाचें थारायलां. देखून आमी तांकां सपोर्ट करता. जांकां डेली म्हाज्या सारक्या मनशाक डेली जाका औषधां जाय पडटा तेणी हांवें कितें करप? हांव सफर जावपाचो हेच्या खातीर तेंचें प्रॉफीट कमी जाता म्हणून आनी ते लुट्टाले अक्षरशा. डॉक्टरांक कमिशन, हांकां कमिशन, तांकां कमिशन. अशें फार्मासी बंद दवरले म्हणल्यार लोकांक प्रॉब्लम न्हू. कोणा एकदम शीक पडलो जाल्यार ताकाय बी प्रॉब्लम जातलो. The only option is go to the hospital and buy medicine. क्या लगता है ऐसे फार्मेसी बंद रहने से आपको क्या लगता है? It's a bad thing because emergency cases will have a big trouble. We made pharmacies after 5 years, for which we don't agree to. We are professional. आम्ही pharmacy study केला, B.Pharm केला, आम्ही graduation केला. We struggle for 3 years to complete the course. And what I feel की pharmacy should be a profession, should not be a trade. कोण फार्मासिस्ट आसा, कोण B.Pharm केला ना डिप्लोमा केला ताकाच फार्मासिस्ट उलोवपाक दिवची. बाकी सगळे डिमांडाक आमी फूल सपोर्ट करतात, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या डिमांडाक आमचो विरोध आसा ताका लागून आमी ओपन दवरलो. आज सकाळी अचानक आमचे एक नेबर अचानक बरो ना जालो. म्हणजे अचानक नेबराक हांव घेवन हॉस्पिटलांत गेलो. कामत हॉस्पिटलांत गेलो. आपल्या कामत हॉस्पिटलांत सगळी तपासणी सगळी जाली तेजी. पूण मेडिसीन बरोवन दिलें डॉक्टरान. पूण मेडिसीन कुडचड्याक खंय अवेलेबल ना. अचानक फार्मासी बंद जाल्ल्या कारणान सगळे त्रास जाल्ले आसा. फार्मासीनी जे पळय निर्णय घेतला तो म्हाका दिसता की सगळ्या मनशाच्या जिवनाचेर सामको परिणाम जावपाक शकता. कारण कसली ना कसली गुळी म्हणजे आजीवन जावन पडलें आसा. एक फार्मास म्हणटात ती कांय अत्यावश्यक सोयी खरी तांची गरज आसता. कांय सिरियस पेशंट असतात, कॅन्सरा सारके असतात. एकांचे कोणाक अटॅक आयलो, हें आयलो जाल्यार ते मनशांनी आज कितें करपाचें? जिवना मरणाचो प्रश्न आसा. गोरवां मारपाच्या प्रस्नाचेर हायकोर्टांत फेर याचिका घालपाचें गोंय मास प्रकल्पान थारायलां. शुक्रारा सांजे पत्रकार परिशद घेवन तांणी ही गजाल जाहीर केली. प्रकल्पाचें म्हणणें आयकून घेनासतनाच कोर्टान केस फुडें व्हेली अशें अध्यक्ष लिंडन मोंतेरो म्हणटा. प्रकल्पा कडेन जाय त्यो अधिकारिणी आनी जनावरांचे दोतोर आसात. परवानगी दिल्यार 3 दिसां भितर परत काम सुरू जावंक शकता अशें लिंडन म्हणटा. There are 2 veterinary officers, one a competent authority appointed by the government and 2 a veterinary officer of the Goa Meat Complex. An impression has been made before the High Court that both these acts have been performed by the same person belonging to the Goa Meat Complex. This is wrong, totally not true. That is the reason why I say that Goa Meat Complex has not been given an opportunity to represent itself and make out its case. We are in the process of filing a review petition before the Honorable High Court, and for this purpose we have appointed senior counsel from Bombay, Advocate Mihir Desai, who on behalf of the Goa Meat Complex will file a review petition. This advocate has been appointed
taking into confidence all stakeholders of these industries and also the Goa Council for Social Justice and Action who have recommended this advocate. We will go to the High Court to amend and request the court to amend the judgment as the interim judgment is based on incomplete data before the court. Also, within legal parameters and in accordance with the High Court orders, we will start slaughtering of animals within the next 3 days. Not reviewed, then there would be a shortage of beef. But to make up for that shortage, we will import beef from from legal slaughterhouses from other parts of India. I am not saying that observations are wrong or right. I am saying that any observation which is contrary to what happens at the Goa Meat Complex will be objected to and defended. As per the certificate issued by the competent authority, they are fit for slaughter. देशभर लोकांक सुमार 60 कोटी रुपयांची तोपी घालपी एका गुन्यांवकाराक गोंय पुलिशेन अटक केल्या. आपल्याक तोपी घाल्या म्हणून एका गोंयकारान मडगांव पुलिशे कडेन कागाळ केल्ली. ताचे उपरांत मडगांव पुलिशेन दिल्ली वचून ही कारवाय केली. गोंयांतय कितलेशाच लोकांक ताणें लाखांनी रुपयांक फटयल्यात अशी गजाल पुलिशेंतल्या एका खासा गोपांतल्यान कळ्ळ्या. आता घेऊ एक वेवसायिक विसव.